नमस्कार. सेट डायरीच्या या तिसऱ्या भागात तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. आज आम्ही तुमच्या खातीर घेऊन येयल्यात एक नवी कथा, नवे पर्व. लोकांच्या जयघोषाच्या सुरात माघ महिन्यातल्या पयली नमीची पालखी झुलत देवळाची प्रदक्षिणा घेताली. वाठारात थंड वारो घोळटालो. फुलांचो धुपाचो परमळ मन प्रसन्न करून उडयतालो. ढोल ताशांचे तालात वाजपी ठेके काळजात दैवी वातावरण निर्माण करताले. 5 वर्साचो माणकुलो विजय देवळाच्या जनेलांतल्यान तकली भायर काढून पालखेक पळयतालो. पालखे मुखार ताचो बापूय गळ्यांत ढोल घालून वाजयत वतालो. बापायक पळोवन ताच्या तोंडार हांसो वाकलो. आजे, पय पय, बाबू वाजयता. देवळात बसलेल्या आपल्या आजेक विजयान बोट दाखयत म्हणलें, आरे हय मरे, आतां तूं केन्ना शिकतलो वाजोवपाक? हट, हांव वाजोवपा ना. कित्याक रे शाण्या, बाबू फाटल्यान आतां तुवेंच वाजोवपाचें. हांव ना, हांव पालखी धोलतलो, विठ्ठलाच्यो पापो धरता तशी, नवे कपले घालून. माणकुले विजयान भुवयो वयर करीत व्हडा उमेदीन सांगलें. शी 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 शी, अशें कित्याक उलयना आतां दळदिऱ्या? बाबून आयकल्यार तोंडार मारतलो तुज्या. आजेन तेका तापयत म्हणलें. विजयाच्या हास्त्या तोंडावयले भाव मात्र अकस्मात बदलले आनी ताच्या सान मनात एका नव्या प्रस्नान घर केलें. अशीच 5 वर्सां गेली. विजय आपल्या प्रस्नाचो जापो आपुणूच सोदपाचो यत्न करतालो. ढोल, तासो, कासाळें वाजोवपाक ताचें मन केन्ना रमलेंच ना. बापायच्या भंयान केन्नाय ताका ढोलार टोणी मारची पडटाली, पूण आप खोशेन ताणें हें काम केन्नाच केलें ना. ताच्या बापायन काकान ताका खूब समजायलो. घरच्या कडल्यान ताणें मारूय खालो, पूण सगळें उमते कलशार उदक जातालें. आरे पापया, आमी देवळाचे सेवेकरी. तुज्या आज्यान पणज्यान देवीची शुद्ध मनान सेवा केल्या. जे तेणी आमचे कडेन मोठ्या विश्वासान सोपयलां तें फुडें व्हरपाची जबाबदारी तुजी. तुका कांयच वेगळें अशें करपाचें ना. जें आमी करीत येयल्यात, करतात तेंच तुका करपाक सांगतात. म्हाजी 4 चेडवां. चेडो ना म्हाका. तुजे शिवाय आनी आमच्या घराण्याचें काम मुखार व्हरपाक कोणूच ना. फाल्यां आमचें काम दुसऱ्याक कर म्हणून सांगपाक पडचें न्हू अशेंच म्हाका दिसता. आरे, देवीची सेवा करपाक मेळप हेंच आमचें भाग्य. आमी कितें पाप केल्लें देव जाणा, जो तुजे सारको दळदिरो आमच्या घरांत जल्माक आयलो. बाकीच्या सेवेकरांची भुरगीं नात, पूण तुजे सारको खेव कोणाचेरूच बसूना. काकाच्या उतराचे बाण विजया मेरेन पावताले, पूण ताका ते तोपनाशिल्ले. भाटकाराले विठ्ठलाक तेजी घरची वाजोवपाक सांगिनात मरे, हांवेंच कित्याक वाजोवपाक जाय? ह्या उतरांचेर काकाचे एक सणसणीत थापट विजयाच्या पोल्यार पडले. चांडाळा, ते माजन आनी आमी सेवेकरी. विजयाचे दोळे तांबडे गुंज जाल्ले. फक्त मनातली घुसमट दुःख जावन ताच्या पोल्यार गळटाली. ताची आनी विठ्ठलाची बरी इश्टागत जाल्ली. दोगूय एकाच शाळेंत शिकताले. दोगूय शिकपाक हुशार. सदांच विजयाचो पयलो आनी विठ्ठलाचो दुसरो नंबर येतालो. विठ्ठल, काल नमीक प्रसाद वाडटालो तेन्ना तुका प्रसाद हातान दिलो आनी म्हाका दितना पयसुल्ल्यान शेवटून उडयल्ल्या भशेन कित्याक घातलो? तुजे मरे सदांच असल्योच गजाली. तुजे मेरेन हात पावनाशिल्लो जायत. पूण हांव तर तुजे परस फुडें बसलेलो मरे. आतां हांव आनी कितें उलयतलो? विठ्ठलान म्हणलें. ना, प्रत्येक नमीक तशेंच करतात ते.
आमकां हात लायल्यार कुसतात रे हात त्यांचे. सारको आसा मरे तूं. हो पळय, हांवें तुज्या गळ्यांत हात घातलो. हांव कुसलो? विठ्ठलान विजयाच्या गळ्यांत हात घालीत म्हणलें. विठ्ठल, आमी एक सारके फक्त शाळेंत. शाळे भायर तूं म्हाजनालो चेडो आनी हांव सेवेकऱ्यालो. आपल्या मनांत आशिल्ले त्या प्रस्नाचें रूप ताका ल्हव ल्हव कळपाक लागिल्लें. वर्सां वचत आशिल्लीं. 4-5 पावसाळे आयले आनी गेले, पूण विजयाच्या मनात तयार जाल्ली प्रस्नांची माळ मात सोंपली नाशिल्ली. विजय आतां 10वेक पाविल्लो. तो आतां अमुरपिके वयांत आशिल्लो. भुरगोय न्ही आनी धड तरणाटोय न्ही. बापायन काकान ताका सांगपाचें समजोवपाचें सोडाच, ताचे कडेन उलोवप लेगीत सोडून दिल्लें. नवरात्रांचे दीस आशिल्ले. मखर सजयल्ले. देवीक मोरार बसयल्ली. विजय विठ्ठला बरोबर देवळांत आशिल्लो. सगळे म्हाजनांचे भुरगे तांचे बरोबर मुखार उबे आशिल्ले. देवूळ खचाखच भरिल्लें. मखर हालोवपाक सुरवात जाली. भायर विजयाचो बापूय आनी काका मखराचें विशिश्ट अशें संगीत वाजयताले. सगळे म्हाजन एका फाटल्यान एक मखर हालयताले. विठ्ठल सुद्दां मुखार सरलो. पूण जड मखर विठ्ठलाच्यान हालोवपाक जालें ना. तेन्ना ताका आदार दिवपाक विजय मुखार सरलो. आनी तो मखराक हात लावपाचोच आशिल्लो तेन्नाच एका म्हाजनान ताच्या कानाक धरलो आनी दुखलून ताका सकयल उडयलो. दुसरे म्हाजरान ताका भरभरीत ओडलो आनी कुशींतल्या दारांतल्यान देवळांतल्यान भायर उडयलो. सेवेकऱ्या सारखेंच रावचें, म्हाजन जावपाचो यत्न करचो न्हय, म्हाजनान तिडकीन म्हणलें. विठ्ठल धांवत भायर आयलो. ताणें जमनी वयल्यान उठोवपाक विजयाक हात लायलो, पूण विजयान ताचो हात रागान पयस केलो. आयच्यान तुजी आनी म्हाजी फ्रेंडशीप सोंपली. म्हाजन मरे तूं, म्हाजना बरोबरच फ्रेंडशीप कर. हेजे फुडें म्हाज्या मुखार सुद्दां येयल्यार जितोच मारतलो तुका हांव. आरे पूण तांचे चुकीची ख्यास्त म्हाका कित्याक? हांवें कितें गुन्यांव केला? अशी इतले वर्सांची इश्टागत तोडू नाका रे. चूप. एक शब्द सुद्दां तोंडांतल्यान काडू नाका. आयज तूं भुरगो आसा म्हणून अशी उलयता. फुडें तूं सुद्दां हेच करतलो. विजयाच्या तोंडांतल्यान तिखट उतरां सुटत आशिल्लीं. ना रे विजय, कितें ना? कुडीन आनी मनान आमच्या दोगां भितरलो कोण कितलो निवळ आसा हें तूं बेस बरें जाणा. आरे तुवें करुना तितले नमीचे उपास हांवें केल्यात. तुजे परस चड अनवाळो हांव रावला. न्हावन धुवन तुजे परस चड सोवळो हांव रावता. आनी अशें आसुनूय तूं मकर हालोवपाक शकता आनी हांव तेका हात सुद्दां लावपाक शकना. खूब जाले तुमचे नियम. तुमच्यो अटी तुमचे कडेन दवरात. देवीच्या नांवार खोपोव नाकात. लाग चलोंक. विजयान परत एक फावट देवीच्या उस्तव मुर्तेचेर नजर मारली. मोराचेर बशिल्ली शांत देवी ताका राक्षसाक मारपी महिषासूर मर्दनी सारकी दिसली. ताच्या मनांतल्या प्रस्नांनी आतां एका पेटपी किटेचें रूप घेतिल्लें. दुसरे दिसा सकाळीं आवयन ताका च्या पिता आसतना विचारलें, काल कितें जालें? बाबून तुका सांगलां आसतलेंच मगे, म्हाका आनी कित्याक विचारता? कित्याक असली नाका जाल्ली अवचिनपणां करता? बाबूक आनी काकाक ती अवचिनपणां दिसता आसत, पूण म्हाका तरी हांव खंयच चुकता असो दिसना. तुजे असले कर्तुबाक लागून एक दीस आमकां देवळांत येवपाचेंच बंद करिनात जाल्यार पुरो ते. बंद? देवूळ तेंच्या बापायचें न्हू. कित्याक सतायता रे तूं असो? बाकीचे करतात तशी देवीची सेवा कर आनी सुखान राव रे, आनी आमकांय सुखान रावपाक दी. विजयान तोंडाक च्यावेचो पेलो लायलो. एकाच घोटान रिकामो केलो आनी सरळ घरांतल्यान भायर गेलो. कांय म्हयन्यांनी शिगम्याचे दीस आयले. नमीचे नमना दिसा सकाळीं विजयाच्या बापायक विठ्ठलाचो बापूय मेळ्ळो. कितें रे सावळ्या, नमीक आसा मरे आज? विठ्ठलाच्या बापायन आपल्या सच्च सुरात विचारलें. हय तर दादा,
यानी कितें विचारप? सावळ्या, तुजे सारको वाजोवपी मरे गांवांत दुसरो आनी कोणूच ना. आनी चलो कितें करता रे तुजो? 10वेक न्हू, पळोवया कितें उजवाड घालता तो. हे कितें उलयता रे? म्हगेल्या विठ्ठलाच्या वर्गात आसा तो. विठ्ठल सांगतालो पयलो नंबर खंय ताणें केन्नाच चुकयलो ना. हय, खबर ना दादा म्हाका. शाळेंत सायन मारपा आवयूच वयता तेजी. तें सगळें बरें आसा रे, पूण तुवें ताका तुजे सारको ढोल तासो वाजोवपाक शिकयलो काय ना रे? काय तुजे फाटल्यान कला सोंपली रे तुमचे घरांतली? हे तशें कशें जातलें दादा? आमच्या रक्तान आसा ती कला. सोंपपा कितें तें? आनी देवीची सेवा ती. हांवें तरी ताका केन्नाच वाजयतना पळोवना. बाकी सगळ्यो नसत्यो नाका त्यो वानगडी करता तो. हाड मरे ताका आज नमीक, पळोवय तरी कसो वाजयता तो. म्हाका दिसान तो येतलोसो. पेपर न्हू तेजो. पेपर बरोवन खंय वतलो? देवी खातीर वाजोवप मुख्य. निमाणें आयुश्यभर वाजोवपाकूच जाय. देवीची सेवा ती चुकोवंक येता? पेपर कितें? आयज आसात फाल्यां नात. हय दादा, अशें म्हणलें आनी विजयाचो बापूय घरा आयलो. खूब वर्सांनी ताणें विजयाक उलो मारलो. घडिल्ली गजाल उमेदीन विजयाक सांगली. विठ्ठलाच्या बापायन नमीक मुद्दम मानान ताका वाजोवपाक आपयलां अशें सांगलें. विजयान पुस्तकांत आशिल्ले आपले दोळे वयर केले. तेका सांग, रातचे नमीक गर्देच्या बोवाळांत ताका चड आयकोपाक येवचें ना. जाय जाल्यार आतांच तेंगेर येता म्हणून सांग. विठ्ठलाक तासो वाजोवनी आनी हांव ढोल वाजयतां. दळदिरे कसो सुदारचो ना. माजन मानान आपयतात आनी हेका ताचो वालोरूच ना. अशें म्हणत ताचो बापूय रागान चणचणत भायर गेलो. अशीच वर्सां गेली. विजयाचें दोतोर जावपाचें सपन पयशाच्या उणावाक लागून पुराय जावपाक पावलें ना. देवळाची कमिटी लेगीत ताका कांयच मजत करूंक शकली ना. तो एका सरकारी शाळेंत शिक्षक म्हणून कामाक लागलो. आनी एक दीस गांवांत एक चळवळ सुरू जाली. माजनांनी देवळांतली देवीची पुरातन मूर्त बदलपाचें थारायलें. हे गजालीक गांवच्या लोकांनी विरोध केलो. विजयान चळवळीत वांटो घेतलो. माजन विरोधी पावलां पडपाक सुरवात जाली. विजयाचे तकलेंतले विचार आयज प्रत्यक्ष घडटाले. ती नमीची रात आशिल्ली. पालखी सुवाळ्या खातीर सजोवन तयार केल्ली. भितर देवीक बसयल्ली. भटाच्यो धार्मीक वेदी चालू जाल्ल्यो. सगळे लोक देवळांत बशिल्ले. विजय लेगीत पालखेक तेकून बशिल्लो. तेन्नाच एक माजन थंय आयलो. हे कितें? कडेक बसात. कित्याक? कित्याक म्हणचे? आमी सांगतात म्हणून. तुमी सांगपी कोण? आमी म्हाजन. म्हाजन जाल्यार कितें जालें? आमी ह्या देवळाचे मालक. हें आमचें खाजगी देवूळ. सेलडीड आसा? आसा जाल्यार दाखय. तेन्नाच भटान देवीची ज्योत भायर हाडली आनी विजयान आपल्या उजव्या हातान पालखी उबारली आनी खानार घेतली. त्या बरोबर बाकीच्या गांवकऱ्यांनी पालखेक धरली. श्री नवदुर्गा माता की जय अशी गर्जना जाली. विजयाच्या दोळ्यांतल्यान कितलीशीच वर्सां साठोवन दवरिल्लीं दुकां भायर पडली. हे 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 कितें करतात तुमी? सगळे माजन उठले. विजयान आपले तांबडे गुंज जाल्ले दोळे मोठे करीत दाव्या हाताची पांचूय बोटां दाखयत तांकां आसा थंयच थांबपाची खूण केली. लोकांच्या गजरांत सामान्य लोकांच्या खानार बसून पालखी देवळा भायर आयली. सगळ्यांच्या मुखामळार खोशी दिसताली. कांय वेळान विजयान आपल्या खानावयली पालखी एका तरणाट्याक घेवपाक लायली आनी मुखार वचून आपल्या बापाय लागीं आयलो. ताचे गळ्यांतलो धोल काडलो आनी आपले गळ्यांत घातलो. पयलेच फावट आप खोशेन ताच्या हातांतल्यान धोलार टोणी पडली. बापाय सारको जोश आनी ताल. ताका पळोवन बापायन आपली दुकां पुसलीं. देवळांतल्या जनेलांतल्यान विठ्ठल विजयाक पळयतालो. ताच्याय मुखामळार एक समाधानाचो हांसो आयिल्लो. आनी लोकांच्या गजरांत पालखी मुखार सरताली.
तर ही आशिल्ली सीड डायरीतली तिसरी कथा नवे पर्व. तुमकां आयची आमची कथा कशी दिसली? मुजरत लायक, कॉमेंट, शेअर करात. तशेंच तुमकां जर तुमच्यो कथा सीड डायरीत आस्पावीत करपाक जाय जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करच्यो. देव बरें करूं.